नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयभर 7 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया. फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणीत नाचत गाजत बाप्पाक दिलो निरोप. गोंय काबीज करपाची भाशा करपी अभिनंदन लोडान ग्रुपाचेर निमणे ती वादग्रस्त जायरात फाटी घेवपाची पाळी. जायरात फाटी घेतना भावना दुखाविल्ले गोंयकाराची मागली माफी. आपणे जर बेकायदेशीरपणान जमीन रुपांतरण केला आसत जाल्यार आपल्याक दाखोवचें. जमनीचें रुपांतरण रद्द करता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचें प्रतिपादन. सत्तरीत पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराचो मुद्दो महत्वाचो. मात शुक्रारचे महाविशी पंचायतीचे इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या मुद्द्यावयल्यान खासा ग्रामसभेक फकत 5 ग्रामस्थांचीच उपस्थिती. मंत्री गोविंद गावडे आणि आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपाक धपको. विश्वास गावडेची गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष म्हणून केल्ले निवडीक स्थगिती. अनुदानित शिक्षण संस्थांनी SC ST शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांची भरती नेम पाळूनच करची. प्रमोशनाय नेमाप्रमाणूच दिवची. शिक्षण खात्याचो सगळ्या सरकारी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांक आदेश. आता पळयात खबरो विस्तारात. पुराय गोंयभर 7 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आणि भक्ती भावनेन जाले. गणपती बाप्पा मोरया. फुडल्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोषात नाचत गाजत भक्तांनी गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 7 दिसांचे गणपती विसर्जन. चेंज करू चेंज करू कितें बाज म्हाका कितें हय आसूं गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया.
गोंय काबीज करपाची भाशा वापरून जायरातबाजी करपी अभिनंदन लोढा ग्रुपान आपली वादग्रस्त जायरात निमणी फाटी घेतली. जायरात फाटी घेतना जांच्यो भावना हे जायरातीक लागून दुखल्यात तांची माफी मागपाचें निवेदन जाहीर केलें. गृह खात्यान हे विशीं लोढा कंपनीक नोटीसूय काडिल्ली. कॉन्करिंग गोवा म्हळ्यारूच गोंय काबीज करपाची भाशा उलोवपी अभिनंदन लोढा ग्रुपाचेर निमणे गोंयकारांची माफी मागपाची पाळी. लोढा कंपनीन वादग्रस्त जायरात फाटी घेता म्हणपाचें निवेदन जारी केलें. हे वादग्रस्त आनी आक्षेपार्ह जायरातबाजींचेर लोकांच्या दबावा उपरांत आनी टिके उपरांत गोंय सरकाराचे गृह खात्यान लोढा ग्रुपाक नोटीस काडिल्ली. सरकारान हे पावल उखल्ले उपरांत रोखडेच लोढान ही जायरात फाटी घेतली आनी ज्यांच्यो भावना दुखावल्यात तांची माफी मागली. अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी त्या वादग्रस्त तशेंच आक्षेपार्ह जायरातीं खातीर गोंयकारांची माफी मागिल्ली आसा. अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी फाटल्या कांय दिसांनी अश्यो जायराती केल्ल्यो की ताचेर गोंयकारांच्यो भावना दुखावतले. म्हटल्यार कॉन्करिंग गोवा म्हटल्यार गोंय ताबीज करतले, गोंय ताबीज करपाचे असो संदेश दिवपी आनी असो अर्थ लागपी ह्यो जायराती आशिल्ल्यो. पोर्तुगीज राजवटी उपरांत भारतीय जवानांनी आमचे गोंय स्वतंत्र करून आमकां सुपूर्द केलें. ताचे उपरांत गोंयचेर आमी आतां गोंय आमी चलोवपाक जाय, त्याच बरोबर गोंयचेर आमचो ताबो आसतलो अशें हे अर्थ त्या जायरातींत लागतले. हाका लागून खंय तरी गोंयकारांची भावना दुखयल्ली. ताका लागून गृह खात्यान तांकां नोटीस जारी केल्ली की ह्या आक्षेपार्ह जायरातीक फाटी घेवची आनी त्याच बरोबर माफी मागची म्हणून. सो ह्या गृह खात्यान काडिल्ल्या नोटीसे वरवीं अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी ह्यो जायराती ज्यो आसा आक्षेपार्ह त्याच बरोबर ज्यो जायराती जेचेर गोंयकारांच्यो भावना दुखयल्ल्यो त्यो जायराती फाटी घेतिल्ल्यो आसा आनी त्याच बरोबर गोंयकारांची त्याच बरोबर ज्यांची कोणाची भावना दुखयल्ली गेली आसा तांची माफी मागिल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चुकीच्या पद्धतीन वा बेकायदेशीरपणान आपणे नगर नियोजन खात्याच्या कलम 17(2) अंतर्गत आपणे जामीन सेटलमेंट केला जाल्यार दाखोवचें. हांव म्हजें जमनीचें रुपांतरण रद्द करपाक तयार आसा अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें. गोंयच्या ग्रीन झोनाक धोको निर्माण करपी राज्याच्या जमीन वापर कायद्यांतल्या बदलाचो कायदो कोणाक जाला ह्या बाबतींत एका वृत्तात श्रीपाद भाऊचें नांव आयिल्लें. हाचेर भाऊन स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच नगर नियोजन कलम 17(2) हे राज्याच्या हिताचें आसा काय ना हें थारावप राज्य सरकाराच्या हातांत आसा अशें श्रीपाद भाऊन म्हणलां. कांय दिसां पयलीं गोंय राज्याचे खासदार आनी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक यांचेर आरोप जाल्लो की त्यांनी त्यांची जमीन जी आसा ती इल्लिगल रुपांतरण करून घेतलें आनी अशे बरेचशे आरोप तेंचेर जाल्ले. तेचेर जाप दितना खासदार श्रीपाद भाऊ हांच्यांनी एक प्रेस नोट काडला आनी तेतून तांणी अशें म्हटलें की आपूण ज्यो जागा रुपांतरीत केल्या त्यो सगळ्यो TCPचो जो कायदो आसा 17(2) हेच्या अंतर्गत केल्लेले आसा. जर कोणाक दिसता की आपूण इल्लिगल जमीन रुपांतरण केल्या आनी जर त्यो 17(2) ह्या कायद्याच्या अंतर्गत बसना जाल्यार आपूण त्यो जमनी परत रद्द करपाक तयार आसा अशी प्रसिद्धी पत्रक म्हटल्यार प्रेस नोट काडून तेंच्यांनी जाहीर केली. तितून तांणी अशें म्हटलां की TCPचो कायदो जो आसा 17(2) हो राज्या खातीर बरो आसा काय वायट आसा हे ठरोवपाचो सगळो अधिकार आनी हक्क हो राज्य सरकाराचो आसा आनी त्यांनीच ते ठरोवपाक जाय की ते हिताचे आसा की ना अशें श्रीपाद भाऊ नायक हांच्यांनी सांगलेलें आसा. अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या मुद्द्यावयल्यान म्हाऊस पंचायतीच्या खासा ग्रामसभेत लोकांचो उणो प्रतिसाद. सुमार 4,500 लोकसंख्या आशिल्ल्या पंचायत क्षेत्रांत फकत 5 ग्रामस्थूच हाजीर आशिल्ले. नागवे, दाबे, झरमे, कुपार्डे हे गांव संवेदनशील वाठारांतल्यान वगळचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. इको सेन्सिटिव्ह झोनात 70 म्हालांतल्या जायत्या गांवांचो आस्पाव जाला. हाका 70 म्हालांत विरोधूय जाला. पयलीं केरी आनी पिसुल्ले पंचायतींनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाक विरोध केल्लो. शुक्रारा ह्याच मुद्द्यावयल्यान म्हाऊस पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. मात अजापाची गजाल म्हळ्यार 4,500 लोकसंख्या आशिल्ले ह्या पंचायत वाठारांत ग्रामसभेक फकत 5 ग्रामस्थांनी हाजेरी लायिल्ली. नागवे, दाबे, झरमे, कोपाड्डे हे गांव संवेदनशील वाठारांतल्यान वगळचे अशें जमिल्ल्या ग्रामस्थांनी मागणी केल्या. आयची ही ग्रामसभा जाल्या इको सेन्सिटिव्ह झोन ती एक खास ग्रामसभा आयोजीत केल्ली. त्या ग्रामसभेत आमचे सगळे पंच सदस्य प्रेझेंट आशिल्ले आणि ही ग्रामसभा
आयोजीत केल्या कारण इको सेन्सिटीव झोन आमकां नाका. कारण आमचे गांवचे जे लोक आसा ते शेतकरी आसा ते शेती खातीर शेतीत करून ते पोट भरतात आणि ते जर इको सेन्सिटीव झोन जाले जाल्यार तेंचे खूब लॉंग टायम परिणाम जातलो. आणि जे आयज ग्रामसभेक जे लोक असले तेंचे अनुमती हे ठरला की हे इको सेन्सिटीव झोन आमकां खंयच नाका. कारण इको सेन्सिटीव झोनात आमचे मोस पंचायतीचे गांव येतले झरमे, दाबे, कोप्पाड्डे, नागवे, आमचो मोशी गांव इतले येतले. तेंचो इको सेन्सिटीव झोन जालो जाल्यार तेंचे खूब दुश्परिणाम जातलो. म्हणून तेंचे म्हणणे आसा आनी आमचे मावशी पंचायतीचे पंच तेंचे सगळ्यांचे म्हणणे आसा की आमकां इको सेन्सिटीव झोन नाका, आमचे गांव वगळपाचे अशें सगळ्यांनी आयज ठरयल्लें आसा की. आनी हे आमी जे रेजोल्युशन घेतलें फुडें धाडटली. आनी ह्या पयलीं हो विशय आमी आमच्या ग्रामसभेत मांडलेलो, पण परत एकदा हो विशय आमी हांगा मांडलो. आनी हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की हय आमचे एका मान्यता दिवपाची आनी आमचे जे मावस पंचायतीचे गांव येता ते वगळपाचे. आज मावस पंचायतीची ग्रामसभा आतांच संपन्न जालेली आसा आणि ही खास ग्रामसभा आसलेली ती इको सेन्सिटीव झोनाचेर. इको सेन्सिटीव झोन आमकां नाका अशें आयज जे ग्रामस्थ आनी पंचायत मेंबर आसले तेंच्यांनी ठराव पास केलेलो आसा. इको सेन्सिटीव झोन हे गांव मावस पंचायतींतले मावस गांव आसा, दाबे गांव आसा, कोपर्डे आसा, नागवे आसा, तशेंच झरमे गांव आसा. हे हे जे लोक आसा हे ग्रामीण भागात रावता आणि सगळे आसा ते शेतीचेर अवलंबून आसा. आणि इको सेन्सिटीव झोन जाल्यार आमकां खूब त्रास जातलो आणि आमचें फुडलें भविश्य पळोवन आमकां इको सेन्सिटीव झोन नाका अशें तेंचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार तेंच्यांनी ठराव मांडून तेका संमती दिलेली आसा आणि आमकां आमचे जे गांव आसा हे वगळपाचे अशी मागणी केलेली आसा. हे जे पंचायतीन आज ही ग्रामसभा आयोजीत केली हितून लोकांचो अल्प प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. एकूण 4,500 लोकसंख्या आसलेली ग्रामपंचायतीन एकूण 5 ते 6 लोक आयज ग्रामसभेक उपस्थित आसलेले. ह्या वेळार आमी तांकां विचारलें की आयज ही ग्रामसभा आपयल्या तितून लोक कित्याक ना. ह्या वेळार तेंच्यांनी सांगलें की आमी पंचायत मंडळान सगळ्यांक कळयल्लें आसलें की आयज ग्रामसभा आसा, पूण चतुर्थी दीस आसल्या कारणान लोकांनी हांगासर हजेरी लावना. पूण आयज जे उपस्थित आसले तेंच्यांनी हेजेर चर्चा करून हो विशय फुडें व्हेल्लेलो आसा आणि आयज ह्या ग्रामसभेक आमकां इको सेन्सिटीव झोन नाका अशें मागणी केलेली आसा. तशेंच सरकारा कडेन मागणी केल्ली आसा की हे इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान हे आमचे गांव वगळपाचे. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. गोमंतक गौड मराठा समाजाचे मंत्री गोविंद गावडे आणि आदलो मंत्री प्रकाश शंकर वेळीप गटाक धपको. फाटल्या ऑगस्ट महिन्यात बेकायदेशीरपणान गावडे आणि वेळीपान विश्वास गावडेच्या अध्यक्षपदाखाला समाजाची नवी समिती थारायली. ही समिती बेकायदेशीर म्हणून गोविंद शिरोडकर गटान आरोप केल्लो. आता हे सगळ्या वादाच्या फाटभुंयेर अध्यक्ष विश्वास गावडेचे समितीक दक्षिण गोंय जिल्लो सोसायटी रजिस्ट्रान स्थगिती दिल्या. 9 ऑगस्ट 2024 या दिसा बाळेक गोमंतक गौड मराठा समाजाचे आमसभेत मंत्री गोविंद गावडे आणि आदले मंत्री प्रकाश वेळीपाच्या फुडारपणाखाला विश्वास गावडेची समाजाचो अध्यक्ष म्हणून परतून निवड जाल्ली. विश्वास गावडेचे अध्यक्ष म्हणून नेमणुकीक आणि हेर समितीक गोविंद शिरोडकराच्या गटान विरोध केल्लो. बेकायदेशीरपणान विश्वास गावडेक अध्यक्ष केल्याचो आरोप शिरोडकर गटान केल्लो. हे समिती रद्द करून परतून नवी समिती घडोवपाक वेंचणूक घेवपाची मागणी करतना तशें केलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी शिरोडकर गटान केल्ली. आता हे सगळे वादाचे दक्षिण गोंय जिल्लो रजिस्ट्रारान विश्वास गावडे समितीक स्थगिती दिल्या. आता ह्या सगळ्याची सखोल चौकशी जातली. आमच्यान कोणाच्या आडोवपा आसा किंवा काय ना न्ही आमचे समजा पळय एक हांव प्रकाश वेळीप म्हणल्यार गोमंतक गौड मराठा समाज न्ही यातूंतलो प्रत्येक नागरीक हो तितलोच महत्वाचो जितलो म्हाका लोक म्हणटात तितलो समाजाचो आमचो सामको जो गांवां रावपी सुद्दां तोच आमकां महत्वाचो. म्हजी रिएक्शन इतलीच की जे आसा जे कितें टिका आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय. आमी ऑपोजिशनांत काम करीत व्हड जाल्ले आसात आणि जे कोणी टिका आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय तर काम करपाक आनी प्रोत्साहन येता.
वस्तुस्थिती जावन ती म्हणजे कितें आतां म्हणजे प्रकाश वेपान धक्का वगैरे म्हणला म्हाका खरें म्हणल्यार आमी खूब हेतूंतल्यान बारीक सारीक गोश्टींतल्यान आमी व्हडले व्हडले धक्के किंवा आनी व्हडले आमी पळयलेले आसात. हॅलो सर सांगा. ती समिती काडपाची आशिल्ली पळय टायम दिल्लो तेंच्यांनी 3 हय हय कळ्ळें. 3 म्हणल्यार तेंच्यांनी ते 2कूच घेतले सगळे शेड्यूल टायमाचे पयलीं आनी ते तेंचे जेन्ना हें केलें तेन्ना ते करून गेले ते कांयच आयकूना तेंच्यांनी बाकीचे म्हणजे जो कितें प्रोसिजर करपाक जाय आसलो निवडणुकाचो तो तेंच्यांनी तो प्रोसिजर करूंक ना कळ्ळें न्ही. आनी काडलो कोणाचे एकूच सदस्य अध्यक्षाचें नांव तेंच्यांनी प्रपोज केलें कळ्ळें स्वताच कळ्ळें न्ही. आनी तेंच्यांनी ते तोच अध्यक्ष आमचो अशें म्हणजे बाकीचे कोण हें आसले न्ही पार्टिसिपेट जे कोण हें करूंक करताले कळ्ळें न्ही तेंकां बी तेंच्यांनी करूंक ना. मागीर जालें कितें 3 प्रमाणे 3 म्हटल्या प्रमाणे ती निवडणूक जातली कळ्ळें आमसभा जातली अशें म्हणून जेन्ना हें म्हटलेलें 3 जेन्ना लोक आयले तेन्ना हेंच्यांनी तेंच्यान पळ काडलो न्ही समाजाचे कितें असं हें जातल्या प्रमाणे पण हें करपाक जाय न्ही कितें करपाक जाय आशिल्लें की विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें इतकी घाई तेंच्यांनी करपाक जायना. सो दॅट इज अ स्टील टायम कळ्ळें न्ही. जेन्ना तो वेगळो हें आसा कितें आसा समाज जो आसा ते तशें ते एकदम बिट्रे करूंक शकना कळ्ळें न्ही बिट्रे करूंक शकना अशें म्हजें मत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अनुदानित शिक्षण संस्थांनी SC, ST शिक्षक शिक्षकेतर पदांची भरती करतना नेम पाळचे, बडटी लेगीत नेमाप्रमाण दिवची असो आदेश शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे हांणी काढला. तशेंच पोस्ट आधारित आरक्षण आनी दिव्यांगांचे रोस्टर राखप लेगीत गरजेचे आसा. हे रोस्टर वेळावेळार आदिवासी कल्याण आनी समाज कल्याण खात्या कडल्यान तपासून घेवप लेगीत गरजेचे आसा अशें आदेशान स्पश्ट केलां. गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काढला आणि ती ऑर्डरीन अशें म्हटलां की गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स हायर सेकंडरी आणि कॉलेज यांच्या मदीं टिचर्सांची रिक्रुटमेंट आणि प्रमोशन करतना SC, ST कम्युनिटी खातीर रिजर्वेशन आसपाक जाय आणि दिव्यांग व्यक्ती जे आसा त्यांचो रोस्टरूय उपलब्ध आसपाक जाय आणि हो रोस्टर आदिवासी आणि समाज कल्याण खात्या हांच्याकडून वेळोवेळी चेक करून घेवपाक जाय. 27 जून 2024 ह्या दिसा SC, ST कमिशनान एक निकाल जाहीर केल्लो आणि ह्या निकालान अशें म्हटलेलें की गोवा शाळा शिक्षण कायदो 1984 आणि नियम 1986 ह्याच्या अंतर्गत कलम 12 आणि 16 ह्याच्या अंतर्गत कलम 12 आणि 16 अशें म्हणटा की शिक्षण संस्थांनी SC आणि ST कमिशनाक कम्युनिटी जी आसा ती तांकां रिजर्वेशन आसपाक जाय. हेचेरूच आदारून गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान अशी ऑर्डर काडल्या की गव्हर्मेंट एडेड स्कूल हायर सेकंडरी आणि कॉलेज जी आसा हितून शिक्षकांची भरती करतना आणि त्यांचे प्रमोशन करतना SC, ST कम्युनिटीक रिजर्वेशन आसपाक जाय. तशेंच दिव्यांग व्यक्तींचो रोस्टर आसपाक जाय आणि तो रोस्टर आदिवासी आणि कल्याण खात्या कडसून चेक करून घेवपाक जाय. ह्याचे काटेकोरपणे पालन करचे सगळ्या शिक्षण संस्थांनी अशें त्यांनी सांगलेलें आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येता पळयत रावात गोमंतक TV. सुकेकुळण धारगळे आयुष हॉस्पिटला लागसार शुक्रारा एका अनवळख्याची कूड सापडली. थोड्या वेळांनी हे विशीं पुलिसांक कळीत केले उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार दाखल जावन पळोवणी केली. ही कूड बिगर गोंयकार कामगाराची आसतली असो अदमास पुलिसांनी उक्तायलो. पुलिसांनी पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCत धाडल्या. धारगळ सुकेकुळण ज्या वाठारात रेल्वे ट्रॅक आसा थंयसर आयज सकाळी रेल्वे रुळाचेर एक 30 ते 35 वर्साच्या नागरिकाची बॉडी पुलिसांक मेळ्ळ्या. रेल्वे पुलिसांनी ही बॉडी ताब्यात घेवन बांबोळे हांगासर पोस्टमॉर्टमासाठी धाडल्या. पोलीस मुखायली तपासणी करत आसा ही बॉडी कोणाची आसुयेत आणि ताका मरण कशा पद्धतीन आयले हाचो शोध पुलीस घेता. रेल्वे पुलीस वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान रेल्वे ट्रॅकाचेर जेंका अपघात जातात किंवा कोण सुसायड करता हाचेरूय लक्ष दितात. ही बॉडी कोणाची आसुयेत हाचो तपास वाठारात सुरू केला, पूण अजून मेरेन तशा पद्धतीचे धागेदोरे मेळूंक ना.
रेल्वे पुलिसांनी माहिती दिल्या प्रमाण ही बॉडी कोणाची आसा, कोणी कागाळ केल्या, एखादो फरार आसा किंवा खंय सांडला आसूं हाची नोंद तपास घेतात आणि ताच्या उपरांत ही बॉडी कोणाची हाचो शोध लायतले अशी माहिती दिल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. भारत सरकाराच्या रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयान 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉराच्या बांदकामा खातीर गिरी क्रॉस ते सांगोळडा जंक्शन मेरेनचो रस्तो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून जाहीर केला. हे जंक्शन फुडल्या 18 म्हयन्यां खातीर कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून उरतलें. केंद्रीय मंत्रालय तशेंच गोंय सरकारान हे विशींचें पत्रक जारी केलां. रस्ते वाहतूक आणि महामार्गाच्या केंद्रीय मंत्रालयाने एक नोटिफिकेशन काढला आणि ते नोटिफिकेशन जावन आसा 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर करपा खातीर जे गिरी क्रॉस आहा ते सांगोळडा जंक्शन हो जो रोड आसा हो रोड कन्स्ट्रक्शन झोन ह्या अशें डिक्लेअर केल्लेलें आसा. ते नोटिफिकेशन कितें म्हणटा की 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर करच्या खातीर गिरी क्रॉस जो अंडरपास आसा तेजून सांगोळडा जंक्शन हो जो पार्ट आसा जवळपास 4 ते 5 किलोमिटरचो जो पार्ट आसा हो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून डिक्लेअर केला आणि हो फुडल्या 18 म्हयन्यां खातीर म्हटल्यार 1.5 वर्सां खातीर हो पोर्शन जो आसा तो कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून उरतलो अशें ह्या नोटिफिकेशनान म्हटलेलें आसा. जे काम सद्या चालू आहा त्या खातीर रोड डायवर्जनूय हांगासर केल्लेले आसा, सायनबोर्ड्सूय लायलेले आसा. तेन्ना जे कोण येरादारी करता म्हापश्यासून पणजे येतना किंवा पेडण्यासून पणजे येतना जे कोण येरादारी करतात त्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. ह्या मार्गारसून येतना गिरी क्रॉस कडसून जे डायवर्जन आसा ते सांगोळडा जंक्शन पर्यंत डायवर्जन उरला तर हे जंक्शन जे आसा ते कन्स्ट्रक्शन झोन म्हणून भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रालयान जे रस्ते आणि वाहतूक केंद्रीय मंत्रालय त्यांच्यानी नोटिफिकेशन जारी केल्लेलें आसा. अशें अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. राष्ट्रीय महामार्गावेल्या 20 काम्यावेले होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडात असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कंत्राटदार कंपनीक दिला. पणजी ते पत्रादेवी शिमेमेरेन आणि मेर्शे ते अनमोड शिमेमेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक तशेंच न्हंयांच्या देगेर व्हड व्हड होर्डिंग्स उबारल्यात. हे होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडात असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कंत्राटदार कंपनीक दिला. ठोस यंत्रणा नाशिल्ल्यान खंयूय होर्डिंग्स उबारतात. हाका आळो घालपा खातीर न्यायालयान 2007 वर्सा स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. संबंधितांक वेळावेळार बेकायदो होर्डिंग्साचेर कारवाईचे निर्देश दिले. पणजे ते म्हापशे राष्ट्रीय महामार्गार रस्त्याचे दुभाजक तशेंच कुशीक 20 खांब्यार होर्डिंग्स उबारीत आशिल्ल्याचो मुद्दो एमिकस क्युरी लोटलीकर हांणी न्यायालयान मांडिल्लो. तशेंच हे विशीं न्यायालयान पुरावे सादरूय केले. हाची दखल घेवन न्यायालयान पणजे ते पत्रादेवी शिमेमेरेन आनी मेर्शे ते अनमोड शिमेमेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गावेल्या 20 खांब्यावेले होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडात असो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधित कंत्राटदार कंपनीक दिला. मजगतीं कंपनीन होर्डिंग काडले ना जाल्यार केंद्रीय येरादारी मंत्रालयाक काडपाक मेकळीक दिल्या. हे विशींचो खर्च कंपनी कडल्यान वसूल करपाचो आदेशूय जारी केला. हे विशींचो आदेश न्यायाधीश मकरंद एस कर्णिक आणि न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझस ह्या 2 वांगडी न्यायपीठान दिला. फुडली सुनावणी 3 ऑक्टोबराक दवरल्या. सध्या गोंयान होर्डिंग्साचो विशय बरोच गाजता. कॉन्कर्ड गोवा हे होर्डिंग्स काडपाक लायल्या उपरांत आतां हायकोर्टान एक सुमोटो घेतलो आणि त्या सुमोटोच्या अंडर नॅशनल हायवे 66 आणि नॅशनल हायवे 4A म्हटल्यार पणजी ते म्हापसा हो नॅशनल हायवे 66 आसा तेचेर आशिल्ले बेकायदेशीर होर्डिंग्स तशेंच नॅशनल हायवे 4A म्हणजे मेर्शे सर्कल ते अनमोड घाट हांगा मदल्या वाटेर सगळे लायलेले होर्डिंग्स जे आसा जे इल्लिगल आसा बेकायदेशीर आसा ते सगळे होर्डिंग्स काडपाचे आदेश हायकोर्टान दिल्लेले आसा. तशेंच मेर्शे सर्कल ते बांबोळे जो क्रॉस आसा फुलांचो क्रॉस ह्याच्या मदीं जे इलेक्ट्रीक पोलाचेर होर्डिंग्स आसात ते सुद्दां काडपाक लायलेले आसा हायकोर्टान आनी अशे आदेश जे आसा ते हायकोर्टान जारी केल्लेले आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर इल्लिगल बोर्ड आसतले नॅशनल हायवे 66 आणि नॅशनल हायवे 4A ह्या दोनूय हायवेच्या सायडीक जे इल्लिगल बोर्ड आसा ते बेगीनूच काडचे ताका टायम फ्रेमूय दिलेली आसा. 2 विका भितून हे होर्डिंग्स जे आसा ते गव्हर्मेंटाक काडपाचे आसा
आणि हो सुमोटो जो आसा तो हायकोर्टान घेतलो आसा अशी अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांद्रेचे सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हाचे आड 6 पंचांनी अविश्वास थाराव मांडिल्लो. ताचेर 13 सप्टेंबराक पंचायत कार्यालयात पंचायत मंडळाची बसका जाली आनी अविश्वास थारावाचेर चर्चा जाली. त्या वेळार 6 आड 5 असो थाराव सरपंच प्रशांत नायक हाचे आड मंजूर जालो. नो कॉन्फिडन्स आसलो. आमी टोटल 11 मेंबर, 6 मेंबरांनी आमी नो कॉन्फिडन्साक बरोवन घातलें आनी आयज आमचें वोटींग जालें. देखून 6/5 अशें हें जालें. ताचे पयलीं जेन्ना सरपंच जाल्लो, पयलो सरपंच जाल्लो तेन्ना एक सगळ्यांनी अशी एक देवा कडेन एक हें करून घेतलेली की एका वर्साक एक सरपंच. पण ह्या एका मदींच ब्रेक कितें करपाचें कारण कितें? पयलीं सरपंच जाल्लो पळय तो अमीत सावंत आमचो आसलो आनी आमी देवळान गेल्ले, बायबलूय घेतलेलो हातीन आनी आमी एक हें दिल्लें. बट तातूंत मागीर कितें जालें, आमी 7 मेंबर आसले आनी 4 मेंबर भायर आसले. बट आमी आतां धरून चलताले, सगळे मेंबर वांगडाच आसले. सो हातूंत कितें जालें आतां, जेन्ना अमीत सावंत आसलो पळय तेन्नाय ताका नो कॉन्फिडन्स घेवपाक जायते आमचे भितरलेच मनीस आसले, जे 7 जाण आसले तातूंतलेच येयल्ले आनी ताका उडोवपाक खूब प्रयत्न जाल्लो. त्या टायमार हांवूच मातसो स्ट्रॉंग रावल्लो. तेन्ना एक बरें स्ट्रॉंग रिजनूय म्हाका नासलें. आनी आतां आमचो प्रशांत नायक आसलो 6 मंथ्स, तेन्नाय फ्रॉम स्टार्ट अशेंच आसलें. ताका उडोवपाक प्रयत्न चलताले, सगळे आसले, जे आमचे भितरले जावं भायले सगळे आसले इनवॉल्व. बट तेन्नाय हांवें चड सिरियस हो इश्यू घेवना. त्याच्या पयलीं कितें घडलेलें तें सविस्तर विश्लेशण हांव त्या दिसा करतलो. त्या दिसा तमाम मांद्रेकाराकच न्हय तर तमाम गोंयच्या जनतेक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे जे कितें एलॉबरेशन आसा तें करपाचें. आश्वे ह्या भागाचेर जो रॉबर्ट फर्नांडीस जो पंच मेंबर आसा, लोकल पंच, तेन्ना असो एक इन्सिडंट जाला. थंयसरले जो कंप्लेनंट आनी ओपनंट हे दोनी हजबंड एंड वायफ हे इन्स्पेक्शनाच्या टायमार उबे आसा आनी थंयसर आमच्याच एका पंच मेंबरान एक अपशब्द वापरलो तेंच्या विरुद्ध आनी थंयसर एक बाचाबाची जाली, हात बीन उखल्लो एकामेकाचेर, तेंच्यांनी हो विशय जालो. आनी ह्या गोश्टीचेर 2 दिसांनी फोर्टनायट मिटींग आसली आनी त्या फोर्टनायट मिटिंगेक म्हाका जबरदस्ती तो पंचायतीच्या लेटर हेडीचेर कंप्लेंट लॉन्च कर म्हणटालो. कोणाचे त्या लेडीज आहा पळय ती. जेन्ना हांवें सगळें म्हाज्या नजरेर घडला हे गोश्टी, म्हाज्या दृश्टिकोनान हो एक आरोपी कसो दिसलो. म्हाका तें बरोबर जायना जालें ह्या पुरुषाक सपोर्ट करपाक. आनी हांव जे सत्याची बाजू धरला आनी एका बायलेचेर जो असो अतिक्रमण जावप हे चुकीचें. आनी सरपंच ह्या गांवचो एक सरपंच ह्या नात्यान ताका सपोर्ट करप हे अत्यंत चुकीचें आनी हांवें ताका सपोर्ट करूंक ना. आनी अशें आयकलां हांवें की आमदाराक विचारून ताणें आपूण ताका आपणाक कितें सपोर्ट करूंक ना, आपूण नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडटा तेच्या विरोधात अशें कितें अशें आयकूंक येता. पण अशें जर गोश्ट आसा आनी जो असल्या गोश्टीक जर हांवें ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो जाल्यार ना, असल्या गोश्टीक हांव खंयच सपोर्ट करची न्हू. म्हाका दिसता अशें सरपंच म्हणून जर ह्या कामाक जर म्हाका जर तो तेणी उडोवपाक जर सायन मारल्या जाल्यार हांव स्विकारताय. कारण अशें चुकीच्या गोश्टीक हांवें कसलेच थारा दिना हांव. कारण एक महिलेक हांवें आदर करता, रिस्पेक्ट दिता आनी त्या महिलेचेर जर असो अत्याचार जाता, अतिक्रमण जाता, त्या गोश्टीक हांव कसोच कदापी ताका साथ दितना, भले म्हाजो तो पंच कलीग आसूं. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. नमस्कार. समस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. हांव देवा गणपतीकडे मागता की सगळ्यांक सुख, समृद्धी, बरें आरोग्य मेळचें हीच ईश्वर चरणां प्रार्थना. तशेंच ह्या वर्साचो गणपती आमी मोठ्या उत्साहान मनोवया. सबंद गोंयभर जितले आमचे गणेश भक्त आसात तांकां परतून एकदा गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोर.
समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. पाच दिसांचे गणपती बुडयले उपरांत आतां नुस्त्याक भावायला गोंयभर मार्केटांनी नुस्तें घेवपाक खवयांची गर्दी जावपाक लागल्या. तशेंच शुक्रारा दिवचलच्या मार्केटां सयत कारापूर तिस्क वाठारांत नुस्त्या खातीर लोकांची गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. म्हारग आसून लेगीत नुस्तेंमोग्यांनी नुस्तें विकत घेवपाक भुरी घाल्ली. पुराय श्रावण म्हयनो ते चवथी मेरेन चडशे जाण शिवराक रावतात. कारवार, मापी, मंगळूर ह्या राज्यांनी नुस्तेकारांचो संप चालू आशिल्ल्यान भायल्या राज्यांतले नुस्तेकार गोंयच्या दर्यांत येवन नुस्तेमारी करतात. 12 ते 13 मिटराची जाळी वापरून ते बेतुलांतल्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात. ताका लागून गोंयच्या नुस्तेकारांक नुस्तें मेळना. देखून सरकारान तांचेर खर कारवाय करची आनी दुसऱ्या राज्यात नुस्तेमारी करपाक बंदी घालची अशी मागणी बेतूल वाठारांतले नुस्तेकार राजन केरकारांनी केल्या. पणजी ते पत्रादेवी शिमेरेन आणि मेर्शी ते अनमोल शिमेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गावेले 20 खांब्यावेले होर्डिंग्स 2 सप्तकां भितर काडला तसो आदेश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान संबंधीत कंत्राटदार कंपनीक दिला. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजण खाला सगळ्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांक वेगळी कार्डां जारी करतले. 70 वर्सां ताचे परस चड पिरायेच्या जाणट्यांक आधार कार्डा प्रमाणेच हेवूय येवजणेक अर्ज करपाक पात्र थारतले अशी माहिती अधिकृत सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. ही येवजण अर्जाचेर आदारून आसा आनी इत्सुकांनी पोर्टलाचेर वचून नोंदणी करची. खाजगी विमो आनी कर्मचारी राज्य विमो महामंडळ लावार्थी आशिल्ल्यांकूय ह्या येवजणे खातीर अर्ज करपाक मेळटा अशें कळटा. केंद्रीय मंत्रिमंडळान ABPMJY खाला 70 वर्सां वयर आशिल्ल्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक 3,437 कोटी रुपया खर्च करून भलायकी कव्हरेजाक मान्यताय दिल्या. ह्या उपक्रमांत देशांतल्या सुमार 4.5 कोटी कुटुंबांक आस्पाव जातलो आनी सुमार 6 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचो आस्पाव आसतलो.